वेलंकी आनी सायबिणीच्या आदारान तशेंच 7 जेवाजाक मान बागून हांव कॉमेडियन ऑल्विन कुलासो हो म्हजो ल्हानसो वावर तुमच्या फुड्यान दवरता. ह्या म्हज्या वावरान कितेंच तुमकां वयर सकयल दिसलें जाल्यार तुमी म्हाका सोजमोन घेतली म्हणून आदींच फुडें तुमकां सगल्यांक काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. आयज म्हाका फाल्यां तुका. हांव कॉमेडियन रिचर्ड झेवियर. हे कोविड-19 पिडे वरवीं हांव तुमकां थोडो अनुभव दिता. खरें म्हणल्यार हे कोविड-19 व्हायरसा वरवीं हांवें जायत बरेंपण अनुभवलां. तुमकां सांगपा म्हणल्यार हे पवित्र पुस्तकांतलें एक उतर सोद जावन आसा. जेरेमियास प्रवादी 16वे आवेसवरांत 4 ते 6 वडीन आमकां सांगता, लोक पिडा येवन मरतलो आनी तांच्यो मेल्ल्यो कुडी पुरोवंक कोण आसचो ना आनी दुखेस गोराब्यान बुजवण दिवंक तांच्या घरांत वचूंक जावचें ना. तेच भाशेन इजायस प्रवादी 26वे आवेसवरांत 20वे वडींत सांगता, सगळीं तुमच्या घरांत वचून दार बंद करून लिपून रावात. कोरोना व्हायरस गोंयांत तशें गांवांनी वाडवता देखून आमी चेन मोडूं जाय. तेका लागून आमी थोडे दीस घरां भितर रावन सरकाराक कायदे पाडपा जाय. आनी इतलें न्हू, आम फेस मास्क घालून सॅनिटायज करून सोशल डिस्टन्स सांबाळपा जाय. आनी एक मात विसरो नाकाय, जेजू हें नांव आमगे तोंडा सोदां आसपा जाय. जेजूच आमगे पिडे ओकोत, कित्या जेजून म्हणलां, हांव संवसाराचो उजवाड. सो स्टे होम, स्टे सेफ फॉर फ्यू डेज. थँक्यू. मोगाच्या भावा भयणांनो, कसले परिस्थितींत आमी आसाव आमी सगळीं जाणा. ही परिस्थिती आमच्यानूच वाटावंक येता. जावं गरज तेन्नाच भायर सरून, जावं भायर वेताना मास्क घालून, सोशल डिस्टन्सिंग सांबाळून, जावं आमकां कोविड-19 ही पिडा जाल्यार भितरूच रावून कसलोय सिम्पटम्स आमी अनुभवलो जाल्यार रोखडेंच टेस्ट करूंक हे भाशेन आमचो आनी दुसऱ्यांचो जीव आमी राखूंक जाता. क्रिस्तांवांचें कार्य म्हणल्यार हेंच. आमचो तसोच हेरांच्या जिवा पासत आमी वावरूंक. सुमूर्तीचो 5वो उपदेश आमकां सांगता,
आपल्या आनी पेल्याच्या जिवाक मान दिवचो. तर प्रितीच्या बाबा भयणांनो, ही गंभीर परिस्थिती वेळार एकामेकाक आदार करचो, एकामेका सवे हुस्को दाखोवचो, एकामेका पासत मागचें. हे भाशेन खरी क्रिस्ताची गोवाई कशी जिवंक आमी पावतल्यो. आनी तोच जेजू आमकां म्हणटलो, शाबास बऱ्या आनी खात्रेच्या चाकरा, तुवें बरें काम केलें देखून आतां यो आनी म्हज्या राज्यांत वांटो घे. तर जेजूची पाटलावतारां कशीं हे परिस्थितीर आमी आसतना देवाचेर पातयेवन भियेनासतना जिवंक, एकामेकाचें बरेंपण चिंतूंक आनी अशें ही चेन कोविड-19 आसा ती मोडून आमकां बेगीनूच तारण देवूच बासायतलो वो देवूच फावो करतलो. तर हेंच करूंक आमी सगळीं वावरुया आनी हाताक हात दिवन हे मारामार पिडीक वयर जैत मेळोवन घेवया. देव बरें करूं. कोरोना व्हायरस हे दुयेंस आमच्या संवसारांत आमकां पिडापीड दित आसा. हे दुयेंसाक लागून जायते आमकां त्रास भोगचे पडल्यात. इतलेंच न्ही, हे दुयेंसाक लागून जायतीं आमची मोगाची भाव भयणां पासून हो संवसार सोडून गेल्यात. हे दुयेंसाक लागून जायत्यांची बिजनसां लॉसान पडोन व जायत्याची कामां पासून वचोन ते घरांत बसून आसात. आमचो सरकार हे दुयेंसाक झूज झगडोंक जायते प्रयत्न करीत आसात. ऑलवीन हाच्या चॅनलांतल्यान म्हाका एक संदी मेवल्या तुमकां एक ल्हानशी मॅसेज दिवंक. पयले सुवातेर म्हजें नांव रियो कॉस्टा आनी हांव गांवांत वेर्णेचो. म्हजी मॅसेज तुमकां हे परी जावन आसा. आमकां खूब कठीण लागता 3 व 4 सुमनां आमचें बिजनस बंद दवरूंक. आमी भियेतात आमचे पयशे काबार जातले आनीक आमी उपाशी मरतलीं म्हणून. आनी जेन्ना आमचीं घरचीं कामाक वेतात व दुसरे सुवातीन वेतात व बाजारान वेतात, थंयसर गर्दी आसता थंयसर, आनीक ते दुयेंस घेवन घरांत येतात आनी घरांत आयले म्हणटकूच ती दुयेंसाक सांपडोन तांचो जीव पासून वेता. तेन्ना आमकां खूब कठीण लागता व खूब दूख भोगता. तो मेला तो तांचो काशावाचें दार धांपूंक आनी तांकां फोंडांत घालूंक. ताका लागून हांव तुमकां सगल्यांक सांगूंक सोदतां, तुमी बेश्टेच घरचे भायर बाजारांत वेचे न्हय व घरचे भायर गर्दी करची न्हय. गेल्यार पासून तुमी तुमचें सोशल डिस्टन्सिंग सांबाळचें, मास्क घालचें आनीक हात सॅनिटायज करचे आनीक तुमचो जीव राखचो आनीक तुमच्या घरच्यांचोय जीव राखचो. सो स्टे होम, स्टे सेफ. थँक यू. हॅलो फ्रेंड, सगळीं कशें बरें न्ही. कॉमेडियन ऑलवीन कुलासो हेणी न्यू प्रोजेक्ट काडला आनी जायत जाणां बरी संदी दिल्या. तेच परी म्हाकाय एक बरी संदी मेळ्ळ्या तेगे चॅनलाचेर हो व्हिडिओ अपलोड करता. हो व्हिडिओ हांव कोता फकत लॉकडावन आसा. सरकारान लॉकडावन केलो आनी जायते आमचे गरीब लोकांक त्रास जालो आसा. हांव सोजमोतां सगळ्यांक त्रास जालो आहे. पूण कितें करया, कोरोना व्हायरस आतां वाडत आसा. कोरोना व्हायरस आख्खे संवसारभर शिपडलो आसा. आमकां खूंय भायर सरो मेळना, तुमकां तेच परी आमकां भायर सरो मेळना. मुद्दम जावन भायर सरताय आमी कोरोना व्हायरस एक दुयेंस फोकाडूंक सोजमोताय. जरी तर तो एक पाट मनशार कुडी रिगोल जाल्यार तेका आनी उपाय ना. तेका लागून हांव मागोतां, स्टे होम, स्टे सेफ. तुमचो जीव तुमी सांबाळपाचो. तुमी मास्क घालें, हाती सॅनिटायझर करें आनी तुमच्या घरान भितर सरतना सुरक्षीत भितर सराय. आनी घरचे भायर तुमी भायर भोंवनाकाय, कित्याक ह्या दिसांनी पुलीसूय जायत भोंवताय. लॉकडावन केलो, खूंय वचोंक मेळना आनी हें केलें तें आमकां आमची काळजी घेवपाक. देखून हांव मागोतां
तुमी मगे 2 उतरां बरे भाशेन आयकतो म्हण तेच परी तुमी देव बरें करूं म्हणटा आनी इतलें म्हाका वता स्टे होम स्टे सेफ लव यू ऑल. हांव इशिका बावजीस. हालींच संवसारांत वाडपी हे गंभीर पिडे विशीं तुमकां हांव एक ल्हानसो संदेश दिवपाक सोदतां. आनी ही गंभीर पिडा म्हणल्यार कोविड-19. कोरोना हें दुयेंस आख्ख्या संवसारांत उचांबळ्यो हाडल्या. कोट्यांनी लोक हे पिडेक सांपडून संवसारांत मेल्यात हाची आमकां सगळ्याक जाणविकाय आसा. देखून दिसान दीस ही पिडा वाडत आसा आनी लोक मरत आसा. देखून ही पिडा संवसारांत शिपडपाची उणी जावपाची म्हूण आमच्या विज्ञानिकांनी वॅक्सीन तयार केला. हे वॅक्सीन घेतल्यार ही गंभीर पिडा जावपाची शक्यताय उणी आसा अशें विज्ञानिकाचें मत आसा. देखून आमचे बरे भलायकी खातीर आमी हे वॅक्सीन घेवप खूब गरजेचें. हे पिडे विशीं एक ल्हानसो देखावो तुमच्या मुखार हांव दवरतां. ह्या देखाव्यांत एक वॉर्ड आसा. त्या वॉर्डांत कोरोना पिडेंत सांपिल्लेले 2 पेशंट आसा. एक दोतोर आसा ताका ही पिडा जाली आसा आनी मिना नांवाचे एक दुसरे पेशंट ह्या हॉस्पिटलांत येता. ह्या देखाव्यांत आमकां दिसता मिना हाका कोरोना ही पिडा जाली आसा. ताणें हाचे पयलें हे वॅक्सीन घेवूंक नाशिल्लें कारण ताका लागून ते पिडेक सांपडटा आनी ताका सारवार करपाक दोतोर आपलो जीव संकश्टाक घालून मरणाक पावता. जरी मिना हे वॅक्सीन घेतिल्लें जाल्यार ते आपलोय जीव वाचयत आशिल्ले तशेंच ते दोतोराचोय जीव वाचयत आशिल्ले. दोतोराचो जीव वाचलो जाल्यार तो जायत्या लोकांची जीव वाचयत आशिल्ले. देखून आमी मतीन दवरूंक जाय जेन्ना आमी म्हजो जीव संकश्टाक घालता जाल्यार हांव दुसऱ्याकूय संकश्टाक उडयता. एक म्हत्वाचें म्हणल्यार तूं जेन्ना खंय बाजारांत वता मास्क तूं घालता पूण मदें गरमेक लागून फुगार जाता न्हय तूं मातशें मास्क दवरता तेन्ना घडये तुजे भोंवतणी पिडेक सांपिल्लो मनीस आसा जाल्यार आनी तूं तेंच वारें घेता जाल्यार तुजी जीव तूंच संकश्टाक घालता. देखून मास्क हें गरजेचें. निमाणें करून सोंपयतना हांव इतलेंच सांगूंक सोदतां आमी घडये मातशें मास्क घालपाक बेजारतात वो आमी फुगार जातात पूण हॉस्पिटलांत 24 वरां दोतोर आनी नर्स PPE सूट घालून आसतात तेन्ना आमी कितें करतलीं काय हें आमी चिंतूंक जाय. सो स्टे होम स्टे सेफ. तुम्ही सगळी कशी आसा? म्हाका दिसता तुम्ही सगळी बरी आसा म्हणून म्हजी तुमकां सगळ्यांक धाकटुशी विनंती जो धाकल्याक आपल्या घरा रावची गरजेक भायर भोंवचें न्हय. आपल्या जिवाची काळजी घेवची. आय रिक्वेस्ट यू प्लीज वेअर मास्क स्टे होम स्टे. नमस्कार हांव राफाल देमारगांव. एक्चुली हांव असले व्हिडिओ करना पूण म्हाका आतां करचें पडलें कित्याक हे आमची गोंयची परिस्थिती चोवन म्हाका चड दूख भोगता. हे दुबाच्या शारांत रावन एक धाकलोसो व्हिडिओ करता. आमच्या गोंयांत हे
आतां चलता तें सिट्युएशन चोयन सारकें म्हजें काळीज ओडटा आनी आमचो गोंयचो हो CM पळय आहा न्ही हांव ताका कांय म्हणिना वायट कांय उलयना पूण ही आख्खी गोंयची ही दुर्दशा जावंक तो आमचो CM रिस्पॉन्सिबल अशें म्हणटा जाणा तूं माय पाय कोत्ता पाप भुरगीं दिता चाप ते भाशेन ही आतां ही आमची परिस्थिती जाल्ली आसा हाका खबर आसली हें अशें जातलें म्हणून आनी सगल्या ट्युरिस्टांक काडले कोण व्हिडिओ ते पिक्चर काडूंक लागले आनी बॉर्डरी ओपन केल्यो आनी आमचे गोंयचे भाव भयण्यो आयज हो संवसार सोडून गेले कितें सांगतलो कांयच उतरां येना दूख भोगता हे आयचे हांव व्हिडिओ डेली हांव सदांच हे न्यूज चोयतां आनी हें पळोवन म्हज्या काडी जोडलें देखून आयज हांव हो धाकलोसो व्हिडिओ करतां म्हज्या गोंयच्या भाव भयण्यांक हे सरकाराचेर तुमी विस्वास दवरिनाका कित्याक हरजाता एक कोडे नांव हरपिता एक कोडे कळ्ळें तुका गोंय जाणा तूं पयले घांटां बोल म्हूण येताले ते घांटा बोल कितें तो कोण आहा तो ते घांटी आहा तो कोण म्हणटालो मुंडी हलाओ कैसा है अच्छा है खाना खाया नहीं खाया इसली गोत आमच्या गोंया जालेली आसा कित्याक वयर सोन तो मामा आहा तो आमच्या घांटा बोयलाक अशें म्हणटा लॉकडावन नहीं करना मागते तो म्हणटा इसली गोत जालेली आसा सॉरी हें उतर म्हाका म्हणूंक म्हाका आयज म्हणचें पडलें कित्याक ही दूख भोगता देखून हात जोडून मागता म्हज्या सगल्या गोंयच्या भाव भयणां लागीं आनी माय पाय भोव करून ह्या भुरग्यांच्या माय पाय लागीं हांव कोवीड पॉझिटीव जालोलो गेल्या त्या वर्साक हांव 5 फावटी पॉझिटीव येयलो हांव हॉस्पिटलांत आसलो पूण म्हाका कांय जावंक ना पयल्या दिसा म्हाका फकत जोर येयलो आनी कडकडो येयलो बस इतलेंच पूण हांव गेलो टेस्ट केलो हांव पॉझिटीव 5 फावटी हांव पॉझिटीव येयलो इतलो मेंटली डिस्टर्ब जालो आनी हांव जाणा कितें तुमकां सांगचें तें पूण सांतांतून आनी वेलेंकीन साहेबांनी म्हजी एक टेस्टमनी आहा आनी म्हजें कांतारूय येवपाचें आसा तें हांव थोड्या दिसांनी अपलोड करतलो ती खबर सोडून आतां आमी सद्या लेटस्ट सिट्युएशनाचेर उलया मागता माय पाय आमच्या भुरग्यां लागीं यंगस्टर्स चड कोण बाबा तुमी ही फकाणां म्हूण घेयनाकात हांव पळयलां जाय तें हांव आयकता भुरगे भोंवतात माय पायचें उतर आयकनात आनी माय पायकूय सांगता हात जोडून तुमच्या भुरग्यांक मातशें घरा लागीं दवरात कित्याक हें दुयेंस असलें दुयेंस एका नवकत ना वखद म्हणटा तो फकत आमचो देव देवा लागीं मागूंक जाय आनी आमी सदांच रोजारान जे आमचे भाव भयणां मेल्यात तांच्या आत्म्या पासत आमी मागोवंक जाय देखून हे सरकाराचेर तुमी भार दवरिनाकात तुमी तुमचे जिवाची काळजी घेयात भिवपाची गरज ना म्हणटी आतां भिवपाची गरज आमकां पडली कांय म्हणना आसूं ताका देवान बक्षिल्ल्यार पुरो आनी मागता सगल्या म्हज्या गोंयच्या भाव भयणां लागीं प्लीज 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 घरा लागीं रावात चड गर्दी करिनाकात कोण उपाशी मरचो ना हाऱ्याचो पूण लावन दीस काडात पूण थोडे 8 दीस वो 1 म्हयनो कितें लॉकडावन आहा तें तुमी मातशें पाडात तुमी म्हणटले कितें हो दुबाय रावन व्हडलो उलयता म्हूण तशें न्हय आमच्यान कांय करूंक जायना आमची इस पावता पूण हात पावना तसली गोश्ट सगल्यांची जाल्ली आसा आयज भाव भयण्यो माय पायक देखून कोणा लागीं बोगलेक देखून वचूंक जायना कित्याक ही पिडाच वचली आयिल्ली आसा माग्या सांसा बस्त्या लागीं तुमी जाणात वचकांची पिडा म्हूण एक कांतार आसा सांसा बस्त्याचें ताच्या लागीं माग्या आनी देवा लागीं माग्या ही पिडा बेगीनूच बरी करून हो संवसार सोबीत आनी सुंदर आनी आसलोलो तसो करूंक उपकार करून आनीक पाडे मागता तुमच्या लागीं प्लीज प्लीज सगलीं घरा रावात आनी तुमची जिवाची काळजी घेयात कित्याक आतां भिवपाची गरज पडल्या हांव कांय म्हणना इतलें म्हणून हांव म्हजें थोडीशीं उतरां ही सोबयतां ह्या दुबाच्या शारांत रावन काडीज रोडटा खरेंच
देव बरें करूं. नमस्कार. इशानो सांगलेल्या प्रमाणे लॉकडावन आनीक वाडोवपाचो आमच्या CMाचो कसलोच हें दिसना वाडयतलो म्हणून. ताणें सगळ्यो एक्टिविटीज चडश्यो एक्टिविटीज ओपन दवरलेल्यो आसात आनी तेंचें इंटेंशन कितें तें म्हाका कांय समजना. जरी तर आनीक 10 दिसांचो लॉकडावन जाल्लो जाल्यार आनी चडशे MLAs मागीर ऑर्गनायजेशनां मागत आसात हें लॉकडावन वाडोवचें आनी ही कोरोनाची चेन जी आसा ती तोडून उडोवची म्हणून. पूण हांव नको. CMाक कसली घाई आसा हो लॉकडावन वाडोय नासतना सगळ्यो एक्टिविटीज सुरू करपाक. आतां तेंची खबर सोडया आनी कसो आमी आमचो जीव वाटोवंक शकतात ताचेर आमी भर घालया. सदांच्या परी वॅक्सिनेशन घेतलें म्हणजे वॅक्सीन घेतलें म्हणून आमी सगळें सोडून दिवप. मास्क वापरप, सोशल डिस्टन्सींग, हात धुवप, सॅनिटायज करप हें सगळें सोडून दिवप चुकीचें जावन आसा. कित्याक वॅक्सीन मारलेल्या मनशाक पासून कोवीड जाता. त्या खातीर हें सगळें आमी जरी तर भोंवतात जाल्यार ही काळजी घेवप खूब गरजेची आसा. मास्क जाता जाल्यार डबल मास्क तोंडाक घालचें. जेन्ना आमी व्हडल्या ग्रुपांनी वा मार्केटान वयता तेन्ना डबल मास्क घालचें. तशेंच जाता जाल्यार हातीक ग्लावज घालचे, दोळे कावर करचे आनी गारा येयल्या उपरांत ऊन उदकाचो गळगळो नाजाल्यार लायम वॉटर घालून पिवचें आनी चडशें गरम उदीक पिवचें. हे भाशेन आमी आमच्या जिवाची काळजी घेवपाची. सरकाराची आस आतां आमी सोडूंक जाय. आनीक एक म्हत्वाचें म्हटल्यार जरूय तर तुका इल्लो पासून जोर येयलो, परत सांगता, इल्लो पासून जोर येता जाल्यार तुवें तें सिरियस घेवन तुजें टेस्ट करप चड गरजेचें जावन आसा. आनी टेस्ट येयसर आपलो रिपोर्ट येयसर रावंक फावना. जी मेडिसिनां फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल आसात ती तुमी सुरू करची. ताका सायड इफेक्ट्स कांय ना. दोतोराक सांगल्यार दोतोर ती वखदां कोविडाची दिता दिसता आमकां. ती खबर करची दोतोरा कडेन वचून. तुमी तुमचें दोतोर जावचें न्हय, खबर करची वचून आनी मागीर ती वखदां चालू करची. हे भाशेन. आनी जरी तो टेस्ट नॅगेटीव येवन तरी तुका जोर येता जाल्यार तुवें कितें करपाचें, तुवें CT स्कॅन ओर आनी कसले हें कोवीड सांपडटा तसले टेस्ट करून पळोवचें. कित्याक जायते जाण फसलेले आसात. आमचो रिपोर्ट नॅगेटीव येयला पूण तरी आसतना ते कोवीड सांपडले दुसरे टेस्ट करून सांपडलेले आसात. थोडे नॅगेटीव येयला म्हणून ओगी रावले कांय घेनासतना आनी मरोनूय गेले. त्या खातीर जरी तर टेस्ट करून पासून तुका जोर येता, नॅगेटीव आसून पासून जोर येता जाल्यार तुवें परत दुसरे टेस्ट करचे आनी पळोवचें. ते भाशेन जाणट्या मनशांक बाजारान आनी गर्देंचे प्लेसीर कशींच धाडचे न्हय. कितें बाजार आसा जाल्यार भुरग्यांनी आतां कॉलेजी ना, स्कॉल ना, सो भुरग्यांनी ह्यो बाजार वो कितें जाय जाल्यार भुरग्यांनी वचोन हाडचें. सजमतां तुमी सगळीं आपआपल्या जिवाचो काळजी घेतली. कित्याक कोरोनाच्यो केसी वाडत आसात. हॉस्पिटलां उणी पडलेलीं आसात. हॉस्पिटलांत बेडां नात. ऑक्सिजनाची शॉर्टेज आसा. अशें म्हणून दिसाच्या दिसा आमकां आयकोंक येता. उपकार करून त्या खातीर तुमी तुमच्या जिवाची काळजी घेवची. तुमी जेवचें आनी दुसऱ्याकूय जेवण दिवचें. देव बरें करूं. गोंयकारांचो राखोंडार म्हूण गोंयची पोरसां खोशेन बोल्ली. गोंयची सवोस काय गोंयचो सायब राखता गोंयकारां हाचेर घालना काय विसर. हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव
तो पावोर गोंयकार तुझी सेवा कोत्तेले आमच्या कुडीन जीव आसोसो गोंयकार तुझी सेवा कोत्तेले आमच्या कुडीन जीव आसोसो बरो दीस दिवं तुमकां सगल्यांक म्हजें नांव सिल्वेस्टर फर्नांडीस हांव तुमकां कोरोना व्हायरसा वयल्यान मेसेज दिवपाक सोदतां परत हात धुवात सॅनिटायझर यूज करात मास्क घालात सोशल डिस्टन्स मेंटेन करात आनी तोंडां नाकांत दोळ्यांक हात लावूं नाकात आनी जोर खोकली सुवास घेवपाक त्रास जाता जाल्यार डॉक्टराशी दाखयात आनी मेडिसीन सारकें घेयात स्टे होम स्टे सेफ बी स्ट्रॉंग देव बरें करूं तुमी सगळीं जाणां आसतलीं ह्या दिसांनी कोरोनाच्यो केसीस खूब वाडल्या म्हणून आनी ताकाच लागून गोव्हर्मेंटाच्या सरकारान लॉकडावन घातला आनी हांव मागतां तुमी ताचें बऱ्या भाशेन पालन करतले म्हणून आनी ताकाच लागून गोंयचे भायर घरांतली भायर सरो नाकात आनी हात कसलेंच काम करी जाता हात धुवंक विसरो नाकात आनी चडांकूच चड गरजेचें मास्क घालूंक विसरो नाकात हांव आशा दवरतां हे नेसेसरी प्रिकॉशन तुमी घेतले म्हणून आनी हे लॉकडावनाचो पालन करतले म्हणून स्टे होम स्टे सेफ थँक्यू म्हजें नांव जावन आसा लक्ष आनी आमी जाणाय हांवें कोरोना दुयेंसान आमचे जायतशे भाव भयणींनी आपल्या जीव सोंपयल्लो आसा भोव कोण आमचे इगोजीचे फादरांनी आनी ब्रदरांनी हांगा लॉकडावन म्हणटा गोंयचे सायडीन लॉकडावन म्हणटा जाल्यार सगळे शॉप्स बार सगळे ओपन आहा अशें कित्याक आमी जाणाय आमकां पयशांची गरज आहे टायमाचेर पूण जीव ना जाल्यार पयशांचो कसलो वेल्यू ओदी बरें आमी घरा रावपाचें न्हू सारकें न्हू मागीर अशें करून आमी जायतशे लोकांची जीव साल्वा करपाक शकताय आनी खूद आमचेय जीव साल्वा करपाक जाय आमचे फॅमिलीचेय जीव साल्वा करपाक जाय म्हणून सांगता बी एट होम एंड बी सेफ थँक्यू सगळीं कशी आहे सगळीं बरी आहे न्हू तूं आनी मोठे आसतली आयज लायफ कितें सांगपा आयलें काय म्हणून आतां ह्या दिसांनी चलता म्हणटें कोरोना व्हायरस आनी तेजी तुमकां थोडीशी म्हायती जावं थोडीशी प्रिकॉशन सांगपा आयला कोरोना म्हळ्यार जायत जावं म्हणटा ती थंडी म्हूण हय सारकें ती थंडीच आनी ह्या दिसान जायत जावन गरमी जायती गरमी जाता जायत जावन न्हू जायती गरमी जाता आनी गरमी जाता आसतना आमी कितें करताय थंड उदक आयस्क्रीम्स सगळे खावपा सोदताय पूण हे वर्सा आमी एक चान्स घेया ते सगळे कुशीन दवरया आनी जात तितुली वॉर्म हॉट वॉटर आनी स्टीम ही रेगुलर दवराय म्हणा काय आपणाक कितें जालां म्हूण जायत जावं म्हणटाय प्रिकॉशन इज बेटर दॅन क्युअर म्हूण सो तुमी प्रिकॉशन्स पयलीं घेयाय आनी मागीर म्हणा काय गोवोरमेंट आमचे पासत कितें करतलो गोवोरमेंटान कांयच करूंक जावपाना जे मेरेन तूं तुजे पासत करूं ना जाल्यार सो स्टे होम स्टे सेफ एंड रिमेंबर प्रिकॉशन इज बेटर दॅन क्युअर थँक्यू गोंयकार भाव भयणी तुमी कशी आसात बरी आसात न्ही ह्या दिसांनी कोरोना पिडा आख्खे संवसाराक पोचवलेली आसा देखून तुमच्या जिवाची तुमी बरे भाशेन कुयदाद घेया आमचो गोंयचो सीएम म्हणटा पिवपाची कांयच गरज ना म्हणून पूण गोंयकारांदू आमकां पिवपाची गरज आसा वो ना आसा न्हय देखून तुमच्या जिवाची तुमी बरे भाशेन कुयदाद घेया हॉस्पिटलां आसात पूण हॉस्पिटलांत बेड येवना ऑक्सिजन ना जावन कितलो लोक आमचो मरोन गेला ताका देवान सर्गीचे सूख पाव करूंक आमी मागुया तशें आमचे खातीर मागुया आमकां देवान बरे भाशेन राखून सांबाळून म्हणून ह्या दिसांनी आख्खेच कोरोना जावन आख्खोच लोक त्रासान पडलेलो आसा तांचे खातीर मागुया डॉक्टरांचे खातीर मागुया तांचे इलाज करतात म्हणून तशें कितें गरजेचें हाडूंक जाय जाल्यारूच भायर वचात डिस्टन्स वचो नाका वेताना मास्क घालूंक मात विसरो नाका सोशल डिस्टन्स सांबाळात घरा लागीं येतून सॅनिटायझर करूंक मात विसरो नाका दिसाक 2 पावटी तरी खूब घेया आनी तुमच्या जिवाची तुमी बरे भाशेन कुयदाद घेया आमचो गोंयचो सीएम आमकां कांयच बरें करचो ना देखून आमच्या हातांत आसा सगळें तुमी बरे भाशेन कुयदाद घेया देव बरें करूं हाय एवरीवन आमच्या संवसारांत कोरोना दुयेंस वाडत वयता आनी त्या कोरोना दुयेंसाक जाय जाण मरोन गेले
आनी जायत जाण हॉस्पिटलां वोवळ्यात तशें आमगे ह्या कोरोना दुयेंसान जो कोण 5 स्टारां जेयतालो तो आज वखद खाता आनी जो कोण व्हडलो बंगल्या न्हिदतालो तो आज हॉस्पिटलां न्हिदना आनी जो कोण व्हडलो भाटकार आसलो तो आज शिंतून आहा ताका सांगता घरा कडेन रावाय जिवा केअर घेयाय आनी खूंय भोंवनाकाय हे कोरोना दुयेंसान जाय जाण भिनासाय पूण थोडे आपल्या व्हडे समजताय आपल्या जिवा कोण समजता तें खबर ना ताका लागून भायर भोंवताय ते मनशां हांव धाकटीशी एक क्लिप दाखयता. तुम्ही मनशार चोयला आसतलो हो मनीस भायर भोंवन येयला आनी आज सॅनिटायज करून आसना भितर गेलो आनी आख्खे फॅमिली आपल्या ट्रासांक गेलो तुम घडी भायर भोंवतले तुमगे जीव ट्रासांक घातले ते घातले पूण आपल्या फॅमिलीकूय ट्रासांक घातले आपले वाडे आहाय तांकांय तुमी फोंडा उडयतले ताका सांगता भायर चड भोंवनाकाय सॅनिटायज कराय मास्क घाल मास्क उजवेर चोयला आसत तुमी 2 मास्क दिश्टी पडटाय हां तितूली तुमी चूज कराय हे 5,000 मास्क आनी हे 30 रुपयांचे हे 5,000 मास्क गुडी तुमकां सालवार करी वो करपा शकना पूण हे 30 रुपया मास्क तुमकां थोडी लायफ दिवपा शकता तुमकां थोडी सालवार करून थोडी शेकोता गॅरंटी मातशें दिवपा शकता ताका लागून हे 30 रुपया मास्क घराय हे 50,000 हे 5,000 मास्का फाटल्या जावना पळय आतां तुमचेर डिपेंड आहा तुमकां 5,000 मास्क जाय वो 30 रुपयांचे ते तुम चूज करपाचे ताका लागून सांगता घराको रावाय जिवा केअर घेयाय स्टे होम स्टे सेफ. बापान गोडलोलो संसार बापूच कोत्तलो काबार दिसता संसार काबार जायत येता चिंतना मोनाक दिनाता एक पिळा उत्पन्न जाता तकलेर पडला चिंतनाचो भार बापान हें दाखयला जायी पातां जाल्या म्हूण साबार संसार उचूचा बोड जाला कोरोना व्हायरसाक लागून संसारांतलो लोक जियेता भिरांती काळजान रिगून दुयेंस हें आपणावन घेतलां कायद्या आड वागून थोड्यांनी दुयेंस हें आपणावन घेतलां कायद्या आड वागून संसारांनी लोक मरोन गेलो वो व्हायरस संसाराक वाडोवन थोड्यांक माय बाय भाव भयण बाय भुरगीं ना फामील दीस काडटा रोडोन गोंयांत हें दुयेंस लागू जावंक ना गोंयच्या सायबाक लागून फकत आयज दोतोर आमचे वावुरता दुयेंसाक सोदूंक वखद नर्सी दोतोर वचल्याची सेवा करता चिंतात ताच्या जिवाक कितें बगत मागता
घोट्टा दुर्देवा ताय मागात नरसी दोतोरा बासो मागता घोट्टा दुर्देवा ताय मागात नरसी दोतोरा बासो नमस्कार म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आयज चड दुखाची खबर म्हणल्यार पेपरार वाचून तुम्ही पळयलां आसतलें, सोशल मिडियाचेरूय तुम्ही पळयलां आसतलें, एक कोरोनाचे व्हायरस आख्ख्या संवसारान वाडत गेला. न्हय आमच्या भारतानूच पूण आख्ख्या संवसारान दिसान दीस लोक मरत वयता. आयज आमचो मोगाचो मनीस आसल्यार फाल्यां तो आमकां मेवतली म्हणून कांयच गॅरंटी ना. तुमकां खबर आसा 30 एप्रिलाचे 2021 वर्साक आमचो मोगाचो फादर जेसन वाज हो संवसार सोडून गेलो. ताका ही कोरोनाची पिडा जाल्ली. दोतोरांनी जाय तो तोकोस घेतलो पूण ताका साल्वार करूंक जावंक ना. म्हाकाय दिसतालें हो व्हायरस म्हणजे एक फकाण कशें, पूण ना. दिसान दीस लोक मरत वेतात ताजेर म्हाका गोमोन आयलें की खऱ्यांनी हो व्हायरस आसा आनी आमी प्रिकॉशन घेवपाची चड गरज. जे भाशेन मास्क घालपाचे, ग्लोव्स घालपाचे, सोशल डिस्टन्सिंग हें चड गरजेचें. जिवीत एक फकाण. खऱ्यांनी जिवीत आमचें फकाण काय? वय मोगाळ भाव भयणीनो, आमचें जिवीत आतां पळोवपाक गेल्यार फकाणूच. कित्याक आयज आमचो मोगाचो मनीस आल्यार फाल्यां आमकां मेवतली म्हणून ताजी कांयच गॅरंटी ना. जायत्या लोकांचेर भिरांत आयलेली आसा. हो व्हायरस दिसान दीस वाडत गेला. हॉस्पिटलांनी गेल्यार बेड उणो आसात, ऑक्सिजन उणें जालेलें आसा, वखदां उणीं आसात, पेशंटांक दवरूंक बेडो सारक्यो नात. मोगाळ भाव भयणीनो, आमी सगलो गुन्यांव गव्हर्मेंटाचोच करता. आमचोय तितून गुन्यांव आसा. सोशल डिस्टन्सिंग आमी दवरूंक ना, वो आमी चड भोंवत रावल्या. आमकां खबर आसा हो व्हायरस इतलो वाडला, तरी पूण आमी भोंवपाचें उणें करूंक ना. मागीर आमचो कोणूय मोगाचो मनीस मेला आनी आमी डॉक्टराक वा नर्सीक ब्लेम करता. पयली चूक आमची. आमी हे रुल्स फॉलो करना. गव्हर्मेंटाची चूक आसा पूण मेन चूक आमची. आमी हे रुल्स फॉलो करूंक जाय. आतां लॉकडावन आसा, घडटा जाल्यार घरांत रावात. दिसाक 3-4 फावटी तरी गरम उदक पियात. इस्टिमाची वाफ घेयात. हेजेर व्हायरस आसल्यार कडे 50% मरपाची चान्सीस आसा. आनी भियेनाकात. कित्याक भियेनाकात? इंग्लिशीन म्हणलेलें आसा, डोंट बी अफ्रेड, आय एम विथ यू. देव म्हणटा भियेनाकात, हांव तुमचे सोबे आसा. आतां आमकां चड गरज मागण्याची. इंग्लिशीन कितें म्हणलेलें आसा, प्रेयर्स आर द बेस्ट मेडिसीन फॉर एनी सिकनेसीस. आमची मागणी जावन आसात वखदां हुंयचे दुयेंसाक. आयज आमचो देव हुंय गेलो काय? आमची पातकां सुबेज जाल्या, देवाक आमी विसरल्या. तर मागता जोण एकल्यान हात जोडून मागुया देवा लागीं. हुंयचोय धर्म तो जावं, देव एकूच. सगल्या थंय मागता हे कोरोनाचे व्हायरस पयस जावंक पयले सुवातेर आमी मागोया देवा लागीं, हे दुयेंस पयस कर. जायतो लोक मरत आसा आनी भियेनाकात. आमची कुडीनूच देवान आमकां 70 ते 80% आमकां एक इनर हिलिंग, एक पावर कसो दिलेलो, एक शक्ती दिलेली आसा. कसले दुयेंस जाले जाल्यार ते पयस जावपाक आमकां एक शक्ती आसा. हाली गरज आमचो भावार्थ. आमकां भावार्थान मागपाची गरज. पूण आमचो भावार्थ हाल्ला, आमी देवाक पयस केला. एक फादर म्हाका सांगतालो, आमी मनीस बरो ना जालो, मळ्ळो, फळ्ळो, ओ कितें आमचें अदृश्ट, तुफान आयल्यारूच देवाशीन येतात.
ना मोगाळ भाव भयणीनो, सदांच तुमच्या जिविताक देवाक पयलो आनी वयलो जागो दिया. देव आमचो धोनी. देवा कडेच पदवी आसा आमकां जिवी दवरूंक वा मारूंक. सो त्याच देवा लागीं आमी मागोया. कोरोनाचे व्हायरस देवा सामकार कांयच न्हू. इट्स जस्ट अ स्मॉल पिंच. सो देवा लागीं मागोया या पयस करो. व्हायरस जावन आसा एक देंवचार, हे सैतानाचें काम, ते पयस कर म्हणून आमी देवा लागीं हात जोडून मागोया. आनी घडटा जाल्यार घरात रावात, सोशल डिस्टन्स मेंटेन करात, हांगा थंयसर भोंवनाकात आनी हे व्हायरस फकाण म्हणून चिंती नाकात. कित्याक जायतो लोक मरत गेला. एक पाटी तुका व्हायरस जाल्या म्हणटो साल्वार करूंक जायना तेन्ना रडोन फायदो ना. सो प्रिकॉशन्स, मास्क, ग्लोव्स, सोशल डिस्टन्सिंग हे मातशें करात. आनी घरा रावन दिसाक 3 ते 4 फावटी गरम उदक पियात. इस्टिमाची वाफ घेयात. विटामीन सी, ऑरेंजूय बरें, तेंय पियात. म्हजे एका इश्टाक कोरोना व्हायरस जाल्ले, पूण तो दोतोरागेर वचोंक ना. ताणें घराच रावन होम रेमेडी केली. एक लेमनाचो ज्यूस काडलो, तितून 1 स्पून हानी घातले आनी 1 ग्लास गरम उदक घालून ते मिक्स करून तो दिसाक 3 पाटी पियला आनी तेजे कोरोनाचे व्हायरस पयस गेले. सो आमच्यान असली होम रेमेडी करपाक जाता. तशेंच तुळशीची पानां घालून आमचे उदक बॉयल करून आमच्यान पिवंक जाता. होली बासील म्हणटा आमी तेका. ताजें उदक करून आमी पिवंक जाता आनी आमचे जिवाचो कुयदाद आमी घेवपाक जाता. दोतोर नर्सीकूय फॅमिली आसात. तांची फॅमिली, तांचोय जीव रिस्कान आसा. तर आमी सगळीं भियोन सगळीं हॉस्पिटलांत गेलीं जाल्यार कसलो फायदो. आमचे जिवाक येदी काळजी घेवन, घोटाय घेवन, पयले सुवातेर प्रिकॉशन घेवन आनी देवाक आमच्या मागण्यांनी धरून आमी आमचें जिवीत फुडें चलोया. आनी सांगपाचें म्हणल्यार आतां लॉकडावन आसा, तुमी घराच आसतलीं. घडटा जाल्यार 2 झाडां तुमच्या घरा सायडीक, 2च झाडां लायात. ती झाड तुमकां फळां दितली, ऑक्सिजन मेवतलें, वारें मेवतलें आनी सावळी मेवतली. आयज आमी जितली फळां खातात ती आमी लायल्यात म्हणून मेवना, आमच्या पुर्वजांनी आमचे पासत लायलेली. जरी तर आमचो पुर्वज सेल्फीश आसलो जाल्यार, आमचो शामाय सेल्फीश आसली जाल्यार ती आमचे पासत हे आंबे, चिकू, पणस, काजू लावन दवरची नासली. आयज पणसाची बी लायली जाल्यार फाल्यां तुका पणस मेवचो ना. ताका जायतो कोस आसा. हे माड आमी पळयल्या ती आमच्या पुर्वजांनी लायल्या. आयज आमी नाल्ल खाता, आमी आडसरां खाता, आमी कोळो खाता. कित्याक लागून? आमच्या पुर्वजान आमच्या पासत लावन दवरलेले म्हणून. तेका लागून घडटा जाल्यार 2च झाडां लायात. कित्याक झाडां आमकां मेन दिता ते ऑक्सिजन आनी फळां. आमचो गव्हर्मेंट झाडां कातरून निसवणटण करूंक सोदता, हे पर्यावरण काबार करूंक सोदता. घडटा जाल्यार आमी 2 झाडां आमच्या घरा सायडीक लावन आमी आमचें वातावरण, एनवायरमेंट आमीच प्रोटेक्ट करूया. सांगला म्हणून राग दवरचो न्हय. कित्याक तुमच्या घरा सायडीक झाड लायलेले ते फळ तुमी खातली, हांव न्हय. आनी जाता जाल्यार घरात रावात, बरे भाशेन रावात. पडटा जाल्यार हात जोडून मागता, स्टे होम, स्टे सेफ. गॉड ब्लेस यू. लव यू. आख्खो संवसार पिडीन वळवळटा. वेगवेगळ्या प्रश्नाक आमी सापडल्यान. दिसान दीस लोक लाखांनी वळवळ्याचें मरण मरता. मेल्ल्या मनशाक रडटलो कोणूच ना. आपली सुरक्षा आपल्या हातान. सॅनिटायझर, मास्क वापरूंक विसरो नाका. हें करून तुजो जीव तूं राख. हाताक हात घालून, सरकारान दिल्ले नेम कायदे पाळून, गरजे पुरतेच घरांतलीं भायर सरून हे पिडे आड आमी समेस्त झुजुया. देव बरो दीस दिवं तुमकां सगळ्यांक. हांव सोजमतां की तुमी म्हजी ही 2 उतरां आयकोन घेतली लॉकडावना वयल्याशी. सो हांव फातिमा डिसोजा तुमकां 2 उतरां सांगता लॉकडावना वयल्याशी. तुमी जाणात हे इंडियेन नंबर वाडत येतात आनी हे सगळे
इतलो लोक मेला आनी आजून मरपाचे तोरेर आसा. सो हे कोवीड पयस करपाक आमच्याच हातान आसा. सो आमी आमचे बरे भाशेन कॅर केली जाल्यार आमी वाचतली आनी दुसऱ्याकूय वाचूंक दिली. तर हांव तुमकां एकूच सांगूंक सोदतां की तुमचे कोविडा उद्देशीं तुमच्या मनान केन्ना नॅगेटीव चिंतना हाडी नाका. थिंक पॉजिटीव. तुमी पॉजिटीव चिंतली जाल्यार तुमकां हें कोवीड केन्ना जावचें ना. सो फकत देवाचेर विस्वास दवरात आनी जो रूल आसा तो फॉलो करात. घरांत रावात, तुमच्या फॅमिली वांगडा, तुमच्या भुरग्यां सांगातात आनी प्लीज wear your mask, gloves while going out, and after coming back home, please sanitize your hands. Put your clothes for wash and go to bath without touching anything at home. So take care and be safe. I love my people, Goan people, Indian people. So I hope you all understand what I'm trying to say. So thank you so much. I hope you all understand. म्हज्या चोडा मोगाच्या गोंयकार भावांदो आनी भयणांदो, आयज आमचो संवसार खूब दुखान बुडलेलो आसा. कारण संवसाराचेर एक व्हडांतलें व्हड ओदृश्ट आयलेलें आसा, कोरोना व्हायरस. आनी आख्खो संवसार भियेलोलो आसा. लाखांनी लोक मरत आसात. चड करून आमच्या गोंयान जे सेकंड वेव आयलां, ह्या सेकंड वेवान आदी मरोंक नात. ताचे वन 4 फावटी सुबेज लोक मरत आसात. आनी त्याच पासत आमच्या गोंयकारांचेर व्हडलो आकांत आयिल्लो आसा. लोक भियेलेले आसात. आमी सदांच पेपराचेर वाचतात, मोबायलाचेर पळयतात. साबार लोक मरता आनी लोक भियेलेलो आसा आनी लोकांकूच सजमना कितें करचें तें. पूण आमी बारीक नियाळ केल्यार आमकां दिसून येता की आमची जायती चूक आसा. कारण जेन्ना देवान संवसार घडलो तेन्ना देवान आदाम आनी एवेक सांगलेलें, तुमी हे वैकुंठांतलीं सगलीं फळां खावंक जाता, पूण एकूच फळ आपोल खायनाकात. हो देवाचो कायदो. पूण तांणी तो मोडलो आनी आपोल तांणी खेलो. देवाक राग आयलो आनी देवान तांकां वैकुंठांतलीं भायर घातलीं. हाचेर आमकां गोमान येता, देवाक राग येता आपले कायदे पाळिनात जाल्यार. आनी हाकाच लागून देवान जायते फावटी हे ओदृश्टान धाडलेलीं. जेन्ना हो संवसार देवान घडलो तेन्ना देवान मनशांक रावोंक शार केलेले, विलेज, सिटीज आमकां रावोंक. जनावरांक रावोंक देवान एक रान रोसलेलें. ह्या रानांत, ह्या जंगलांत तांणी रावचें, सुसेगाद खुशाल जियोवचें. कित्याक सगळीं जनावरां तीं तांणी मनशाच्या मदें येवपाचें ना. दोर्या रोसले, नदी रोसल्या आनी तातूंत देवान नुस्तीं रोसलीं. हो तुमचो जागो, तुमी थंय रावात, खुशाल रावात. पूण आमी कितें केलें मनशांनी? आमी आपस्वार्थी, सेल्फीश मनीस आमी देवाचे कायदे पाळी नासतना आमकां जाय तशी मौजा मारली. रानां कातरलीं, तीं जनावरां जीं देवान रोसलेलीं तांकां आमी मारून काबार केलीं. नुस्तें रोसलेलीं तीं नुस्तें काबार करीत रावले. सुकणीं रोसलेलीं, सोबीत सुकणीं तांकां मारून काबार केलीं. देवाक राग आयलो, हे आपली रोसनां तुमी कित्याक हें काबार करतात तुमी? आनी आमकां मनशांक एक सोय आसा, फकत जिवितान दुडू दुडू दुडू. कितले क्रुटांनी आसल्यार खंयचोच मनीस म्हणचो ना आयज पुरो आपल्या लागीं क्रूट आसात. घर आहा, बंगलो आसा, जायते क्रूट केला. हांव बसतलो आतां, सुसेग घेतलो ना, कोणाक सुसेग दिवपाचें ना. दुडवांच्याच फाटल्यान धांवतात, क्रुटांच्याच फाटल्यान. थोडे म्हूण
आपल्या कोश्टांचे दुडू एकठांयतात बरें आसा. थोडे करप्शन करून भ्रश्टाचार करून लोकांक नागोवन चोरून हाची ताची बाटां नागोवन दुडू कोत्तात. देवाक हें खूब वायट दिसलें. आमी कितें कोत्तात आपले कायदे पाडिनात. देवान पयलो वेव धाडलो तेन्ना आमच्यो इगोर्जो बंद जाल्यो. आमकां मिसाक वचोंक मेळना जालें कारण आमी थोडे मनीस अशे आसले की इगोजेन वेतात बरें ड्रेसां घालून चेडवां वद्दे गळे घालून इगोजेन गेलीं दुसऱ्यांचे मीस पिड्यार केलें. कसलो फायदो? इगोजेन वचोन मीस आयकोन उदीक बरें इगोर्जूच बंद जाल्यो. देवान सांगलें तुमी घरान बसात आयकात. टीव्हीचेर जावं मोबायलाचेर आमी हे मिसां आयकतालीं. एकवट जातालो. आदीं केन्नाच आमी एकवटान मिसाक वचनासलेलीं. एकवटान तेच करिनासलेलीं. उपरांत थोड्यो लोक असो जालो की आयज देवाक उलो मारुया कारण भिरांत आयली तेन्ना आमी देवाक उलो मारतात. जेन्ना आमच्या लागीं क्रूट आसात फुचार आसात देवाचो कोण मोग करिनात. देवाक कोण मांदिनात. देवाशी वचनात सायबा आमकां बोगस म्हणून. आमी देवा लागीं जेजू लागीं मागोंक जाय. जेजू आमी खरेंच पातकी आमी जायतीं पातकां केल्यात त्या पासत तूं आमचेर हें अदृश्टान धाडटा. तूं आमकां बोगस सायबा सदांच ही बायबल वाचीत रावंक जाय. देवाचो उगडास करूंक जाय. तेच रोजार करूंक जाय. देवा लागीं उपकार मागत रावात. जेजू लागीं म्हणात जेजू हांव चुकलां. हें अदृश्ट आयलां तें पयस कर जेजू. हांव जेन्ना 2 वर्सां आदीं दुयेंत पडलोलो तेन्ना म्हजे मानेचे शिरांक रोगत बरोन दाट जावन हांव खाला पडलोलो. म्हाका हॉस्पिटलान व्हेलो मडगोंच्या. थंय हांव बरो जावंक ना. गुंवळ येताली. कांयच दिसनासलेलें. ओंकारी येताले. जेवण रुचनासलेलें. म्हज्या लागीं बसोंक जायनासलेलें. म्हाका उबारून टॉयलेटीन बा वताले. जाणांनी म्हटलें की ऑर्थेस आतां काबार. ऑर्थेसा लागीं जावचें ना कारण पणजे पावतूच आमकां न्युरो सर्जन तोकलेच्या दोतोरान म्हाका तपासलो आनी सांगलें तुका कांयच दुयेंस ना फकत तुज्यो मानेच्यो शिरो दाट जाल्यात रोगतान आनी तूं हेच पासत तूं खाला पडटा. म्हाका साबार गुळयो दिल्यो त्यो घेवन हांव 3 म्हयन्यांनी म्हाका पणजे वचचें पडलें आनी ह्यो गुळयोच घेवन हांव बरो जालो कारण देवाक खबर आसलेली म्हज्या लागीं कांयच ना. गरीब मनीस तो पूण थोडे आसलेले क्रुटांनी दुडू आसलेले मनीस भायल्या देशांनी गेले. 2 फावटी क्रुटांनी दुडू मोडले आपल्या दुयेंसाक लागून. पूण कितें जालें देवान तें बरयलेलें आसलेलें ह्या दिसाक तूं मरतलो तो मेलोच. त्या पासत नियाळ करात. जें देवान निर्मिलां आमच्या नशिबान त्या दिसाक तुमी मरतातूच. म्हाका जोरी तर म्हजें मरण देवान निर्मिलेलें हांव तेन्नाच मरतलो आसलो. त्या उपरांत आयज 2 वर्सां जालीं हांव मदें टुराक वचोन आयलो. बेलगांव वचोन तियात्रूय केलें. साबार ऑर्केस्ट्रांनी न्हेसलो आनी बरो जालो. देवाची कृपा त्या पासत हांव देवाक आर्गां दितां. जेजूक आर्गां दितां. जेजू तुवें म्हाका बरो केलो आनी तुका जाय तेन्ना वर आजचो ओर्त असो न्हय फाल्यां हांव मरचो ना. घोडये देवान म्हजें निर्मण फाल्यांच बरयलां आसतलें पूण भिवपाची गरज ना. आमी चडसो लोक म्हाका दिसता मेला कित्याक लागून कोरोनाचें चड दुयेंस ना. आमी भिरांतीन आमचें प्रेशर चड आवय वाचतात आमी हो मेलो तो मेलो आमचो कोण बापूर भाव मेलो कोण आमची मामी मेली. तें देवान निर्मिलेलें आमच्यान कांयच करूंक जायना. कितलीं वखदां केलीं दोतोराशी व्हेलो थोडे दोतोराशी वचनासतना बरें जातात. भावार्थ विस्वास जेजूचेर दवरात. मागणें करात. देवाशी वचात. जेजूशी वचात. जेजू आमकां बोगोस. आमी चूक केल्या. हें अदृश्ट आमचेर आयलां तें आमीच हाडलां आमचेर मागोन हाडलां. देवाक जाय की आमी हे अदृश्टा वरवीं बरे मनीस जालेले दुसऱ्यांक भोगसात. दुसऱ्यांक नागोवपाचें सोडात. तुजे जिवितान जें देवान बरयलां तेंच तुका मेवतलें. तुजे नशिबान आसा तेच दिसा तूं मरतलो. भिवपाची गरज ना. फकत टेन्शन घेनाकात आनी ह्या टेन्शनांची तुमचे आनीक अदृश्ट येता. हे प्रेशर तुमचें वाडटा आनी तुमकां वेगळी मरण येता. म्हणटच देवा लागीं मागत रावात. जेजू लागीं मागात. सायबा आमकां बोगस म्हणून हांव तुमच्या लागीं एकूच मागतां. गोंयकारां लागीं तुमचो डोस घेयात.
आमकां सरकारान जशें निर्मिला 2 डोस घेवचे पडटा इंजेक्शन तुमी घेयात आनी देवा लागीं मागात घेतले म्हणून उगीच रावनाकात देवा लागीं मागात जेजू आमी घेतात आमकां तूं बरें कर पूण बरें करतले जाल्यार आमची वायट कर्तुबां दुसऱ्याक बोक्षिना दुसऱ्यांची कुंडाटकाय केली नोसाय केली हें सोडून दिवया सगलें जेजू लागीं मागत रावया आनी एकूच मागता तुमचे लागीं रात जातूं चड करून दिसाक 2 पावटी घेयात नाजाल्यार रातचें तरी आंडेन हें गरम गरम उदक शिजोवन स्टीम येता हो बाफ येता तो तकलेर एक टावल घेवन हो बाफ घेयात एक 5 मिनट आमची लंग्स आसात ती साफ जावंक जाय देवा लागीं मागत रावात आनी हांव जेजू लागीं मागता हें आमच्या गोंयकारांचेर जें अदृश्ट आयलां तें पयस कर जेजू आमकां सगल्यांक तुजे माये मोगान दवर आमकां साल्वार कर आमी पातकी आमकां बोगस जेजू रोजार करीत रावात जेजू लागीं मागत रावात आनी आमकां जेरू देव बरें करतलो आमकां हें आमचेर आयलां तें उदृश्ट पयस करतलो वाकाणी तुका जेजू थँक्यू हांव कॉमेडियन ऑल्विन मोगाचंदू तुमी जाणा हे दिसांनी आमचे कोरोना व्हायरस हे संवसारांत जायत आसात आनी वाडत आसा आनी तेच परी आमचे जायते जाण भाव भयणां हॉस्पिटलांत जायतीं जाण वळवळटात जायते जाणां बाबडे ऑक्सिजन मेळनात जायते जाणांक मेडिसीन सारकें मेळनात थोड्याक बेडा पासून सारकें मेळना ताका लागून मोगाचे भाव भयणांदू हांव तुमकां सांगूंक सोदतां हे घरांतली भायर सरनाका पडटा जाल्यार तुमी घरांतूच रावचें आनी तुमच्या जिवाची कुयदाद तुमी घेवचो तुमी जाणा ते भाशेन सरकारां आमगेलें पोट गेलो ना पूण सरकार कितें करपाक सोदिता ते सरकाराकूय खबर ना लॉकडावन म्हणटा पूण सगल्यो गोंयच्यो बॉर्डर ओपन दवरता आनी सांगपा म्हळ्यार तुमी चोयला आसतना मोगाच्या भाव भयणांदू आमच्या दिसाक 50, 60, 70 लोक हे भाशेन मरत आसा पूण मरता तो सरकाराचो कोण मरोना सरकाराचो कोणूय तर मेल्लो जाल्यार तांच्या मिनिस्टर तांकां दूख जावपाची सांगपाचें म्हणल्यार जायते जाणां जो कोण मनीस मरता त्या मनशां तेगे फॅमिली भरपूर दूख जाता तेच पळय आमगेले जायते जाण जावं आमचे शेजारी जावं आमचे सोयरे जायते जाण मरोन गेल्ले आसात हे पिढी लागून तेच परचे आमचे तियात्रीस भावांक पासून जायते जाणांक दुयेंस जालां पूण एकूच मागता म्हज्या बाबा भयणांदू हें दुयेंस जालें जाल्यार कोणाचें जावं नेबरांक जावं कोणा सोयऱ्यांक जालें जाल्यार तांकां केन्नाच किणचें न्हय तुमकां पॉझिटीव मेवला म्हणून आमी आमच्या देवा लागीं इतलेंच मागूं हें दुयेंस बेगीनूच पयस कर म्हणून कारण हें दुयेंस आमकां केन्नाय कोणाकूय जावपाक शकता आयज म्हाका जावं फाल्यां तुका